आयज हांव एंथनी डिसिल्वा हिंगा बाराडे येयलां. आयज आमी आमचो वेली कॉन्स्टिट्युन्सीचो MLA बाब क्रूज सिल्वाचो पॉडकास्ट आसा. आयज एक इंटरव्यू आसा. इंटरव्यू घेवंक लागला तेन्ना सावन लागलोलो हांव तेजे फाटीक. मागीर म्हाका म्हणूंक लागलो आपल्यागे इंटरव्यू लास्ट घे म्हूण. सो ताका लागून मातशें लेट जाल्ली. बट टुडे आज ताणें टायम काडलो आनी ही मेड इट अ पॉयंट टू गिव द इंटरव्यू टुडे. And this is his favorite place. He loves this place. Kesle shubh काम करता ते. He always starts from this Barade Furis. Welcome Tuka. Yes, thank you. Your favorite place. Baradीचा Furis Bab, I'm happy that आयज आमी एक पॉडकास्टाक लागून मेवले म्हणून. देव बरें करूं तुवें टायम काडलो आनी आमी बसले आनी दिस इज वन ऑफ युअर मोस्ट फेवरेट प्लेस. Yes, ती सिलेक्ट केली ती आमची बाराडी. बाराडी Yeah. ते कितें हांव करता In तेन्ना start हिंगासून करता. स्टार्ट करता. Even लोकसभाचे इलेक्शन कॅप्टन विर्यातोचे you started from here. कॅम्पेन स्टार्ट केली. हा आलोलो त्या दिसा. ओके ते डिसिजन घेता कितें मेळटा आनी पयले हिंगा येवन प्रचार करतात आनी तेजे मुखार मुखार वचपाचें. क्रूज सिल्वा is now has achieved his ambition in the field of politics. आणि शेकी तो एक MLA जालो वेली कॉन्स्टिट्युन्सीचो. क्रूजाचे जायते आहा सांगतलो म्हणल्यार. बट लेट अस हियर इट फ्रॉम द हॉर्सीज माउथ. तो क्रूज बाब आमच्या लोकांक गोंयच्या लोकांक मेळ्ळे तो लोक तर तो वगता. बट लेट इट बी नोन ऑल थ्रू द वर्ल्ड what is their hard work and the dark side of your life right from birth till date where you are here today. कसले तुवें त्रास काडले, how you went to school and all that. त्रास म्हणजे सगळ्यांक आसता न्हू. अरे थोडे त्रास काडले some people are born in the golden plate. आतां त्रास काड म्हणटरी ते वयर पावता. पावलो. तो तूं कळटा तुवें त्रास काडले ते तूं मागीर तूं मातशें आनी सक्सेसफूल जाता. कित्याक तूं तें इसरोल जाल्यार मागीर तूं गेलो. No, you have to remember the roots. रिमेंबर दॅट. सो तें आतां आमकां आतां मातशें पासियन्स आहा तें त्रास काडले पासियन्स आहा आयकपाचें आनी कितें. त्रास म्हणजे आमचें स्कुलींग जालें पयलीं स्टार्टींग. तो प्रथमी शाळा हुई प्रायमरी. प्रायमरी आमी इजिना मेट्रो हाय स्कूल. अच्छा. सो आमची लोवर KG आसता आमची थिंगा केल्ली. सो मागीर तेच फाटल्यान म्हणटा तूं आमचें एक बोर्डींग आमचें नावेलीं बोर्डींग आहलें. स्टार्टींग फर्स्ट स्टँडर्ड आमकां थिंग बोर्डिंगाक येतलें पेपेचल सागर कॉन्व्हेंटान आनी फूल 10 years SSC पासून आमी थिंगा केल्ली पेपेचल सागर कॉन्व्हेंटान. 11th-12th आमी आमचे पार्वतीबाई चौगले कॉलेज हायर सेकंडरी आमी थिंग केलें 11th-12th. सो तेच फाटल्यान आमची ती एक एम म्हणल्यार चडशी एम आहलो ती म्हणजे मामाची इंजिनियर जावपाक. सो 8th सावन तें हें करता प्रमोट करता इंजिनियर जावपाक जाय. सो इंजिनियर म्हणटा पयलीं आमकां खबरूय आसना कितले भाशेन इंजिनियर आहाय. सो तेन्ना कितें जालें तूं इंजिनियर जाता जाल्यार पयलीं सद्या तुवें 11th-12th सायन्स करपा जाय आसली. सो तेन्ना एकू कॉलेज आहली हायर सेकंडरी एकू आहली 11th-12th. सो थिंग इंजिनियरींग कॉलेज तुका तेन्ना इंजिनियरींग गोवा इंजिनियरींग एकू आहली तेन्ना डिग्री कॉलेज एकू आहली. सो तुमची पर्संटेज मेळपाली. सो हार्डवर्क आनी स्टडी करून थोडें हेल्प घेवन सो इंजिनियरिंगाचें म्हाका जाय आसलें तें सिवील इंजिनियर तेंच म्हाका थिंगा मेळ्ळें. तेच्या कडल्यान 4 वर्सां आमी हॉस्टेलां रावन कंप्लीट केली. तेच कडल्यान आमी म्हणटा मागीर विथीन 1 year आमी खूद हिमू आहली आमची गोंयांत रावपाची गांवां रावपाची. गांवांकूय कन्सल्टींग वो बारीक बिजनस कन्स्ट्रक्शन करपाची. सो हांवें तें रोखडेंच तें स्टार्ट केलें. तेच कडल्यान आमी अजून पासून तें चालूच आहा म्हणजे. Very good. What about your family life? What is your family like? Your parents, your wife, children? पेरंट्स म्हणल्यार आतां सद्या पाय ना आतां माय आहा. मागीर सद्या आमची बायल आमची 2 जाण भुरगीं आहाय. He's a home minister. होम मिनिस्टर. सो ती घरांतूच आसता आनी कांय ना. सो ती चेडे आहात तेज फाटल्यान एक चेडूं आहा. घरांत आसता कितें रे गुरु, घर सांबाळता. सांबाळता तितलें हय सांबाळता. सो 3 चेडे आहात एक चेडूं आहा. सो सद्या आतां एड्युकेशन चालू. व्हडलो चेडो कितें करता? आतां व्हडलो चेडो सद्या आमचीच लायन गेला अच्छा, इंजिनियरींग he's the one कॉलेज who's taken civil सिव्हिल engineering. इंजिनियरींग करता.
And सो सेकंड वन आता त्याचे तो शिपिंगा गेलो कॅडेटाक, सो ताणें आतां कोर्सीस कंप्लीट केले, सो आतां ताची जॉयनींग आहा. engineering. सो तिसरो आहा ताणें आतां 12th केल्ली, सो 12th म्हटल्यार ताका मागीर इंजिनियरींग NIT ताका एडमिशन मेळ्ळें, सो तो आतां फर्स्ट इयराक जॉयन जाला. चवथें आहा तें सद्या So चवथो आहा तें फोतागो. Pota. She's the most ladly Betty, Grace. Grace. Yeah. I see her sometimes at the office and Christian Bosta and she sits with the tab. ताका एक्सक्यूज जाय Right. मोबायल Mobile tab. And it was she was born after a gap. 9 years gap. So although she's become more. And म्हाका एक फावटी आमची भुरगीं घेतनाय म्हणटा that how these all three brothers they take care of us so much and they have become self independent तुगेले भुरगे. एक दीस तुगेली भुरगीं म्हाका मुगे चेड्या मेवली आंगल्यागेर म्हणल्यार फॉर वॉट यू केम नो बेबी इज नॉट वेल हूंय बाय अगेन धोत्रां बरें तुज भोंवता एश करून. सो दॅट वॉज अराउंड वे बॅक टू बरें ना पयलें तें. सो ऑन गुड नोट सांगपाक म्हणल्यार what I hear the buzz around that you are one of the most accessible MLAs today. I won't fall short. You are like a darling of most of the activists and social workers. Cutting across the party lines, I think all our Goa activists they keep in touch with you. एक्टिविस्ट म्हणल्यार आमी सरपंच आहले, सरपंच जावन नासतनाय आमी एक्टिविस्टांक केन्ना कॉल केला, जावं कोलाचे जावं दुसरे रिवर्साल जावं हे दुसरे इश्यू हांव तेंचे बारा सदां फाटीं रावला. सो मुखार गेलो ना पूण तेणे केन्ना ताका लोक जाय, लोकां अवेरनस करपाक जाय, सो आमी तेंचे बारा आसले म्हणजे पयलेसान आमी ते बरोबर आहा ते रिलेशन आमी दवरलो आहा. सो ते मानतात आमकां आतां पासून कितें खंयचे इश्यू चांगले जाल्यार ते आमी हाडटाय, आयज पासून ते खंयचे आपयले जाल्यार आमी वयताय. सगळे कॉन्स्टिट्युन्सी मनीस तुकाच हाडटाय मरे क्वेश्चन जायते फावटी. तेन्ना येता आमकां, सो आमी ती घालतात. सो मॅक्झिमम कितें क्वेश्चन घालपाक मेळटा ती आमी घालतात. कित्याक हांव जेन्ना एक्टिविस्टा मदले डिस्कस कोत्ता हांवें म्हणलें म्हाकाय बायपास कोत्ताय डायरेक्ट येताय तुजे बरें म्हणजे बरें बरें जालें आमी थिंगा दवरलें आनी सगळें बायपास करून सगळे तुजे बरें आसताय मागीर तुका म्हाका म्हजी गरज पडपा ना. कोणाले पर्सनल इश्यू ना न्हू ते सगळे तेंचे गांवचे तेंचे कॉन्स्टिट्युन्सीचे हाडटा तेंका क्वेश्चन डिटेल जाय पडटा, सो ते धाडटा म्हणजे आमकांय मागीर तेजे स्टडी करून आमकांय तेजी क्वेश्चन घालपाक मेळटा. I'm just joking. They always come most of the time. They always coordinate. तुजी वरवीं येता न्हू ते. But they love you. You are one of the few MLAs. आनीकूय आसत but तूं खंयचे एक्टिविस्ट आसा करूच एकलो MLA बरो म्हणटायचे मागीर. The only MLA who is so very nice. He sits and listens to us म्हणटायचे. आनी येन ते तुजे बरें कितें घाताय. That is one positive point of yours. And keep it up. कित्याक क्रूज बाब आतां पयलीं भाशेन एक्टिविस्ट ना आतां. Today's activists are also little more front runners सारखे. आणि तितून मध्ये some may have aspirations to become politician or MLA like you. But keep up that. कित्याक तूं बरो accommodating. That is a very plus point of yours. आणि देव बरें करूं. And I will also say this on behalf of all the activists of Goa. We all want to thank you for giving a patient here. आमचे मुद्दे तू घेता. ती म्हणल्यार आतां एक्टिव्ह आमी सरपंच जाले तेन्ना तुका खबर आसा हिंगा कॅसिनो बोर्डिंग ती तेन्ना कळना जाल्यार आख्खे सगळे कॅसिनो बोर्डिंग आसताले. सो आमकां तेन्ना एक्टिव्हिस्टान भरपूर सपोर्ट केलो. दोतोर ऑस्कर रेबेलबाई येयलेले. सगळे येवन हिंगा मिटिंगेक घेवन हिंगा भायर काडली जाल्यार आख्खी रिवर्सल आयज काबार जावपाची एंजीन जाता तशें करून. म्हाजे आनी तुजे एक फावटी हेच डिस्कशन जाले बिकॉज ऑफ दीस कसिनो दॅट वी एक्सपेक्टेड टू कम इन दीस कमिंग इयर्स. आनी आनीक एक कितें खोडबाणान कितें फीश मील येता म्हूण बोवाड जाली. सो दॅट तोय मुद्दो मागीर इट इज पूट टू रेस्ट. वी आर नॉट अगेन्स्ट डेव्हलपमेंट बट सस्टेनेबल. आनी आमी जाणा तूं आमकां केन्नाच सांडचो ना म्हणून when it comes to the issues of Goa. So that is why. आता पॉझिटिव्ह पॉइंटाचेर फाटल्यान पयलें जाल्यार मरे म्हाका हें दिसती पडटा पळय मातशें हिंगा ही हाडी
हे माउथ हेजेर म्हाका तूं आतां पयला तुवें. सो लेट मी से दीस ऑन कॅमेरा. हेजें कितें कोत्ता बिकॉज यू हॅड प्रॉमिस्ड अस आनी हें तुकाच लागना. हें कॅप्टन वेन्झी बाबाकूय लागता आनी तुकाय लागता. दोनूय आवटीन ट्रेडिशनल फिशरमॅन, बोटकार, ट्रॉलर ओनर्स, बिझनेसमॅन सगळ्यांक लागता. जाल्यार हें माउथ हें ओपन कित्याक कोन्नाय तुमी आजुनू? वॉट इज द प्रॉब्लम? ओपन म्हळ्यार पयलीं आतां फकत थिंगा डिसिल्ड कोत्ताले टायम येयलो म्हणटा बोट येतात पूण तें पर्मनंट सोल्युशन जाय. पर्मनंट सोल्युशन थिंगा ट्रेनींग वॉल बांदपाचें. तो प्रपोजल आमगे ट्रॉलर ओनरान घातलो जायतीं वर्सां जालीं. तेच फाटल्यान होच इश्यू हांवें आमचो कॅप्टन वेन्झीन बेनावलचो MLA स्टार्टींग सावन घेयत आहा जो तें ट्रेनींग वॉल बांदपाक जाय म्हणून आनी हेजी डिस्कशनूय जाल्लें. प्लस आमची मिनिस्टरा बरें ट्रॉलर्स ओनर्स प्लस दोनूय MLA घेवन मिटींग जाल्ली आहाय. आतां थिंग प्रॉब्लम जाल्लें कितें तें काम स्टार्ट जाल्लें. स्टार्ट जाता आसतना ट्रेनींग वॉल प्लस एक्सटेंशन ऑफ जेटी कुडबान जेटी दोनूय कामां एक टेंडराक दिल्लीं. तें काम स्टार्ट जालें एक कोण एक्टिविस्ट NGO थिंगा एनजीटींग गेल्लो आनी ते ऑब्जेक्शन हाडलें. सो तेका लागून तें काम बंद उरलें. काम बंद उरलें म्हणटा केस काबार जाली 2020 काबार जाल्ली आनी NGTन ऑर्डर दिल्ली हें काम तुमी कॉमेर्स कराय पूण एनवायरमेंट क्लियरन्स घे. सो पयलीं जेन्ना काम स्टार्ट जालें तें एनवायरमेंट क्लियरन्स नासपाक गेलें. सो आतांच फाटल्यान तें मिटींग जालें एनवायरमेंट क्लियरन्स हाडपा लागून आतां मिनिस्टरान कितलेय पाटी एश्युरन्स दिल्लो हाडटा घेता म्हणून पूण तें आयज पासून एनवायरमेंट क्लियरन्स मेळना. जे मेरेन एनवायरमेंट क्लियरन्स मेळना ते पर्यंत तें काम स्टार्ट जावपाक डिफिकल्ट. सो फाटली आतां लास्ट मान्सून सेशनूय जाला तेन्ना आमी डिमांडाकूय उलयले एनवायरमेंट क्लियरन्स केन्ना मेळटा तें मिनिस्टराक आमकां रिप्लाय मागलो. सो तेणें म्हणल्यार ट्राय कर हाडटा बेगीन घेता म्हणून पूण आयज पासून तेजो जालो ना. सो हांवूय फाटीं लागलो वेन्झीय फाटीं लागलो प्लस ट्रॉलर्स ओनर्सूय फाटीं लागला त्या डायरेक्टरा बरें गेलो. सो म्हाका दिसता आनीकय आमी कंटिन्युअस एफर्ट आसतलोच कित्याक तें ट्रेनींग वॉल थिंग जाय. तें जायना जाल्यार ते बोटकारांकूय डिफिकल्टी जाता कित्याक ते गॅप सामके नॅरो जाता थिंगा आनी एक पाट पर्मनंट सोल्युशन थिंग जाय. हय पूण हें तूं ट्राय कोत्ता हेजेर कांय दुबाव ना. बट डोंट यू थिंक ड्युरींग द कमींग 2027 इलेक्शना पयलें हें काम जाल्यार बरें म्हणून? कित्याक ना जाल्यार दीस मे बॅकफायर यॉल न्हू बोथ ऑफ यॉल. एक्सपायर म्हळ्यार कितें आतां हो इश्यू हातान हो इश्यू जायत वर्सांचो जायत वर्सां हो पयलीं घायिल्लो तितले मिनिस्टरूय जावन गेल्ले ते आजून जालो ना. सो आमचे एफर्ट आसात आमी खंयचे असेंब्ली उलयलो ना म्हण ना हो मिनिस्टरा कडेन फिशरीज मिनिस्टरा कडेन घायलो ना म्हण फाटीं आतां पळय फाटीं मिनिस्टर येयलो इनॉग्रेशन करपाक ते टॉयलेट ब्लॉकार तेन्ना पत्तोय घायलो आहा पळय हो मेन इश्यू उरलो आहा म्हण. सो मिनिस्टरा म्हाका आनीक एफर्ट घालून एनवायरमेंट क्लियरन्स हाडपाक जाय तेजे फाटल्यान एक काम स्टार्ट करता. आतां परत आमी एक पॉझिटिव्ह पॉयंटाचेर येवया. सारको पॉझिटिव्ह पॉयंट म्हणल्यार क्रूज बाब गेले 25 वर्सां एटलिस्ट म्हाजे उगडासाक तेज्या पयलींच्यो खबरो नको असेंब्लीच्यो केन्नाच आमकां एक MLA असो मेळोंक ना हू रेज द इश्यूज ऑफ आवर विलेजीस पंचायत म्हण नाका एंड कॉन्स्टिट्युन्सी एज अ होल खंयच्याच MLA कांय तूं पळय हे 2 वर्सां भितर पयलो उलयला. आय कॅन से 3.5 years पूण हांव 2च वर्सांचें म्हणटा. द नंबर ऑफ क्वेश्चन दॅट यू पूट द नंबर ऑफ टायम्स यू स्पोक लेट मी से हेड्स ऑफ टू यू इतले म्हाका दिसता सगळे पयलींचे MLAs एकठांय करून गेल्या 25 वर्सां उलोवंक ना. सो दॅट इज समथींग आयज लोकांक चड दिश्टी पडटा. मे बी येस बिकॉज ऑफ सोशल मिडिया इट इज मोर अवेलेबल तेन्नाय TV आसताली बट दॅट हेड्स ऑफ टू यू तुवें जायते आमचे मुद्दे उबारल्या आनी जायते जाण म्हणटाले की क्रूज मना भाशेन होगो रावता तूं कितें स्पीकिंग एकेडमी गेलो सडनली MLA जालो म्हणून ओ स्लोली ओवर द पिरियड यू लर्न टू टॉक. खंयचे अकॅडमी हांव गेल्लो ते पयलो आसा घालपाक 10 वर्स जालो हांव तितल्या उलयतालो आतां तितले म्हणटा पूण आतां आमकां असेंब्लीन उलोवपाक मेळटा आमकां टायम मेळटा ते प्रमाणे 0 hours जावं कॉलिंग एटेन्शन क्वेश्चन आवर जावं
तो टायम मेळटा म्हणजे आमचे तितले पॉयंट हांव उलयताच. तो म्हणजे उलोवपाचें तूं जाण आसतलो. थोडे उलयता म्हणटा आय ते. नो तो पॉयंट थोडे थोडे उलयता उलय पूण बुल जाय. ते आमचे पॉयंट डायरेक्ट हांव घालता. तेचे इलॅबोरेट करपाक गुण्यान गुण्यान उलोवपाक जायना, आमचे कडेन जायना. सो हांव क्लियर उलयतां. सो आतां एसेंब्ली कितें जाता, एसेंब्ली आमी मॅक्सिमम आमकां मेळटा ते आमी यूज करता. तूं जाण आसतलो एके फावट स्पिकरूय दियना. सो त्या बीइंग इन द हय. ओपोजिशन. तो तितल्या टायमा भितर आनी एज अ सरपंच म्हण आमी पयलीं असो हिंगा गांवांक आसा आमी जाणा प्रॉब्लम कितें आहा. तो केन्ना आतां लोक हाडून दिता, कितें क्वेश्चन दिता ती म्हाका थोडी स्टडी करता आनी आमी उलयतात. दॅट्स गुड. इवन आनी दुसरें म्हणल्यार तूं पंचायतीन कितली टर्म आसलोलो? आनी त्या 2 टर्म आहलो. मागीर मागीर हांवें नाका म्हूण हांवें तेन्ना हांव तुवें नाका म्हणलें म्हणजे तुवें गिव अप केलें ओ? हांवें पयलीं आमच्या भुरग्यांक सांगलां गांवांत बस म्हणटा तेन्ना बसता पूण फकत 2 टर्मा म्हण हांवें सांगलेलें. तेन्ना हांवें म्हजो कॅरियरूय स्टार्ट केल्लो. आमच्या बिजनसान स्टार्ट केलो पूण आमच्या जेन्ना बसलो तें एक रिजन आहलें. आमच्या वाड्याचें रिजन आहलें. सो तें सॉल्व करपाक तें हांव करपा लागून हांव भितर सरलोलो. सो 2 वर्सां हांवें टर्म केलो. तेन्ना हांव सरपंच आसा जाणा आसता तूं. आमचो एम.एल.ए. आहलो म्हणजे ऑपोजिशनूय जाणा आहलो. तो सो तूं जेन्ना ऑलवेज ऑपोजिशन हांव आहा ऑपोजिशनाक हांव तेन्ना आनी ऑपोजिशन आतांय ऑपोजिशन तेन्ना आहा. ऑपोजिशन आहलो तेन्ना मागीर 2 वर्सां 2012 बाय फक्त कॉन्टेस्ट करूना. इलेक्शना हांव बसोना. 2017 मागीर जेन्ना आम आदमी पार्टी येयल्ली तेन्ना आमी इंट्रस्ट घेतलो फक्त कित्याक तेंची आयडियोलॉजी जेन्ना आमी हिंगाय करताले ते नॉन करप्शन आनी तेजेर ती लागली आनी एड्युकेशन सायड हय. हेल्था सायडीन ते इम्प्रुवमेंट करता व्हेरी म्हणून. गुड. या. सो ते इश्यू आमकांय लागताले म्हूण तेन्ना आमी चल हेल्प करया भितर सरया म्हूण. कित्याक कॉन्टेस्ट करता म्हूण न्हू पार्टी दीस मेंबर जाल्ले कित्याक पार्टी कोणाक प्रॉमिसूय करना. प्रॉमिस करू ना कोणाक कोण ना तूं तुजें काम कर ते सर्वे करतले मागीर डिसायड करतले. सो तेन्ना आमी काम स्टार्ट केलें. टिकेट मेळटली मेळपाना ती आमी तें चिंतूंकूच ना. गुड. सो ते तुजे पॉझिटिव्ह पॉयंट आहा ते बिकॉज इन असेंब्ली खंयच्या तराचो लोक तुका येता क्वेश्चनां घालता. नॉट ओन्ली दॅट एंड आय ऑल्सो नो पीपल कम कटींग अक्रॉस कॉन्स्टिट्युन्सीज ऑल्सो. चड करून हे सोशल एक्टिविस्ट सगळे गोंयचे सोशल वर्कर्स ते तुज्या मोगान पडले दिसताय. कित्याक जायते फावटी म्हाका फिडबॅक येता, सर काल आमी क्रुजाशी गेल्ली, सर आमी काल क्रुजाशी गेल्ली. सो म्हाका बायपास करना मरे तूं? त्या तुका बायपास केला तुजी वरवीं आनी काय जायते कॉन्टॅक्ट वाडला न्हू माय फ्रेंड मरे लंगोटी फ्रेंड. ते आनी ते सांगता तो न्हू येताय पळय. ते येतात ते आयकता तेंचे कितें सांगता ते जी क्वेश्चन घेवपाक खंयचे पॉयंट घेवपाक जाय तेय सांगता ते. आमी पयल्या सावन तेंचे कॉन्टेक्टान आहले न्हू. सरपंच आहलो ते नासतणाय आमचे चडशे आमी रेनबो वॉरियर तेंचे जाणा. बराबर चड आहले दिता आमी. बराबर आहा. हेचे कोला वरवीं रिवर्स आसला कित्याक तेय आमकां रिवर्स आसला जाय भरपूर हेल्प केला. CZ प्लॅन करता आसतना ते आमी आहले पर्सनली तेन्ना. येताले जाण आमी आमी जाणा. मिटींग घेवन लोकांक घेवन वयताले. पंचायतीन अनाउन्समेंट करून पंचायतीन प्लॅन पासून दाखोवन आमी एक्सप्लेनेशन करताले त्या टायमार. लोकांक मोबिलायज करून मिटींगेक मोबिलायज व्हरपाक. केल्लो. सो तेन्ना ते आमचे थोडे एक्टिविस्ट कॉन्टेक्टान आहले पूण आमी केन्ना तेंचे मुखार स्टेजीर गेलो ना त्या टायमार. आमी तेंचे फाटल्यान सो ते जाणा व्हरता आमकां. बट हेड्स ऑफ टू यू. यू आर द डार्लिंग ऑफ द एक्टिविस्ट अक्रॉस गोवा. सो कीप दॅट अप आनी हे सदन दवर. आमच्या कडेन केन्नाय तुजी दोस्ती आसल्यारूय बरी फॉर द सेक ऑफ गोवन इश्यूज. गोंयकारां पासत आहा ना रे आमी आनी कितें पर्सनल कांय ना न्हू. दुसरें आतां आनीक एक मातशें कॉन्ट्रोवर्शियल म्हज्या मनान सदां आसता. तूं दिता एक्सप्लेनेशन तुगेलें त्या अशें आयकोता आनी अशें भायर मारता. म्हाका तो ग्रावंड फूल फ्लेज चालू जाल्लो जाय थोड्या खांड्यार आमकांय जाय न्हू कितें ते जाता. आमकांय जाय तो फूल फ्लॅज ते सेम तूं आतां ट्रेनींग वॉलाचे मात आनी ग्रावंडा इश्यू प्लस आमचे हेल्था वाटेन सो आमची चिंचणी पंचायत हे इश्यू सदांच आमी हाडिता आहा. सो जेन्ना हो 2017 ग्रावंड हें केल्लो तो 17 हें कंप्लीट म्हणजे स्ट्रक्चर कंप्लीट तेच फाटल्यान कांय काम जावना. पूण 17 to तेच्या 22 पयलें देर वे एफर्ट्स put by Philip Neri, Rodriguez ex-Abele and Benjamin Silva. बेंजामीन अप टू 2017 स्ट्रक्चर कंप्लीट होय. केल्लो. सो सेकंड फेज आहली टर्फ घालपाची वा एडिशनल कितें ग्रावंड वॉलीबॉल जावं फुटबॉल तसले येवपाक तें जावना. सो तेच फाटल्यान 17 to 22 कांय कांय जावना. जावना. तो तसोच उरला कोणें हात पासून लायला. सो जेन्ना आमी येयल्ले तेन्ना तो मुखार कंप्लीट करपाक एटलिस्ट आमी
लोकल्सांक तो खेळपाक मेळटलें म्हणून आमी तो आमचे स्पोर्ट्स घेवन आमकां इनॉग्रेट केलो. फर्स्ट स्ट्रक्चर इनॉग्रेट केलो. एटलीस्ट तो आहा तें ओपन करून तें खेळपाक मेळटा म्हणून. सो आतां सद्या पर्सन हेका लोकल्स आहा ते फुटबॉल बी खेळपाक यूज करता. तेच फावट आमचो कंटिन्युअस एफर्ट आहा टर्फ घालपाचे वा आनी दुसरे एक्टिविटीज कितें वॉलीबॉल जावं आनी दुसरे कोर्ट घालपाचे ते घालपाचे आमी सदांच मागत आसात. पूण आतां कितें जालां तेच फाटल्यान आमी प्रॉमिसूय केल्ले ते अजून पासून कांयच जालें ना. तेच फाटल्यान आतां फंड ना म्हणटा ते. फंड ना जाल्यार थोडो आमकां सीएमान MLA फंड दिल्लो. सो तितूंतलो थोडोसो आतां स्टार्ट करपाक हांवें एक वॉकिंग ट्रॅक आमी MLA फंडाचेर एटलीस्ट लोकल्सांक यूज जाता. कित्याक आमचे लोकल्स आहा ते कुंकळ वयताय नाजाल्यार रस्त्याचे वॉकार हांवूय वयताय. वयता न्हू हय. कुंकळे. सो तें करपाचें आमी MLA फंडाचेर ते वॉकिंग ट्रॅक हांवें पास करून टेंडर जाल्लो आतां मे बी नेक्स्ट वीक आमचें तें काम स्टार्ट जातलें. तेच फाटल्यान आतां न्यू स्पोर्ट्स मिनिस्टर येयला. तेका हांवें मिटींगूय घेयल्या. तेका हांवें आपयलो तेका पर्सनली रिक्वेस्ट केलो तें फावंडेशन वॉकिंग ट्रॅक त्या दिसा तूं यो. तो ग्रावंडाची सिच्युएशन पळय ग्रावंडाक इतलो बरो ग्रावंड आहा तो तेजो यूज जावपाक जाय. तो इन्स्पेक्शन करपाक ते येवपाकूय ताणें म्हाका प्रॉमीस केल्लो. ते भाशेन आमचो आसलो ना ग्रावंड तें काबार जाल्लो. सो तेजें बराबर इन्स्पेक्शन करपाक तेका हांवें रिक्वेस्ट केल्ली आहा. सो म्हाका दिसता ते आतां न्यू स्पोर्ट्स मिनिस्टर येयला. तेणें इंट्रस्ट घेतलो जाल्यार तो कंप्लीट करपाक जाता. पूण हें सगळें कंप्लीट जायना जाल्यार जस्ट लायक द प्रिवियस MLA पळय धाडायताले ते भाशेन तुकाय धाडायतले. तूं MLA जावन ना येयलो. डिफरन्स आहा. दुसरो पयलीं MLA डेव्हलपमेंट करपाक गव्हर्मेंटान गेल्लो थिंगा. बीजेपीन गव्हर्मेंटान आहलो मिनिस्टर आहलो. तूं फिलीप नेरी खबर सांगता. हय लास्ट मिनिस्टर सांग तुका हांव. लास्ट टर्म 5 इयर्स जालो तो डेव्हलपमेंट केल्लो. तो लास्ट 5 इयर्स कांय जालो ना थिंगा. ग्रावंडाचेर कोण सोडून दिल्लो तो ग्रावंड. आनी म्हणल्यार आतां नेक्स्ट म्हणल्यार क्रुजबाब तुवें आमचे एसेंब्लीन जायते मुद्दे उबारले आनी एक पॉझिटिव्हिटी सांगया तुजी आतां. जायते कडेन प्रोटेस्ट बा जाताय कटींग एक्रॉस वेली कॉन्स्टिट्युन्सी. आय नो वन थिंग जितले दुसरे MLA दे यूज्ड टू नॉट इवन डेअर टू स्टँड विथ द पीपल फॉर एनी प्रोटेस्ट. Even if they were opposition, whether they are ruling, whether they were supported the ruling government, जावं तो BJP or कोणी, तूं in spite of so much of resentment within the people, सगळ्या कामाक कोणें उलो मारलो जाल्यार खंयच्याय कॉन्स्टिट्युन्सीन इफ इट इज अ गोवा इश्यू तूं सदांच हाजीर आसता. ते आमी पयले केल्ले आतांय केलो आनी मुखारय करतलेच. कित्याक तो इश्यू आसता तो कित्याक आमच्या गांवांत कितें जाता ते दुसरे लोक दुसरे आमकां सपोर्ट करता. सो आमी तांकां सपोर्ट करपाकूच जाय. ते पॉलिटिक्स हांव खंयची पार्टी आहा किंवा म्हगे काम जातली काय जावपा ना तें चिंतना आसतना एके पाटी ते प्रोटेस्ट आसता ते हांव एकलो MLA आसता. जायत पाटी जाता I remember Jharkhand, the nuns were arrested. I think you are the only MLA there. हेजे मुखारय आमी मागीर रिपोर्टर सारकें एकलोच कित्याक दिसली पडटा. सो म्हणजे कितें हांव एज अ गोंयकार म्हूण हांव सपोर्ट एज अ MLA म्हूण हांव थिंगा वचना. पूण हांव गोंयकार म्हणून सपोर्ट करपाक जाय आमी करता. But MLA तुजो जायतो मोग कोत्ता मरे. Because I interact with lot of MLAs, ruling MLAs now, opposition. None of the opposition talk anything about evil. आमी तेंचे कांय कोन्ना न्हू. आमी तेंचे कितें नेगेटीव कोन्ना कांय कोन्ना. आमी तेंचे कांय इंटरफियरूय जायना. सो आमचें काम कितें काम आहा डिस्कशन करपाक मिटींग हाडल्यार आमी अटेंड करता. आमगे सजेशन दिता. कितें आहा तें मागीर डिसिजन घेता. सो आमची कांय कोणाची फाटीकय लागना. ना ना कित्याक म्हाका दिसता प्रमोद सावंत तुका लायक कोत्ता म्हणल्यार. ही इज व्हेरी तुजी बरे खबर उलयता तो. कोणा सांगता. होय MLA सांगतोय. सो आमची एक डिमांड जावपाक जाय न्हू. ते तूं फकत गुड विल कोण दवरनाका. गेट द वर्क डन. सदां घाता न्हू आमी ग्रावंडाचें तिंगा पंचायताचें जावं आमचें हेल्थाचें हेल्थ अपग्रेडेशनाचें घालताय आमी ट्रेनींग हॉल म्हणटा ते मेजर इश्यू बारीक बारीक जायतीं कामां जाल्या जालां न्हू केल्या न्हू. तो तुका असेंब्ली केन्ना तुका तापयलो चोयलो इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट जायत दिलां आमकां केल्लें आहा आमी जायत जाल्लीं पूण मेजर आतां उरलो आहाय. आतां जायत्यो फायलूय आमच्यो आहाय. आतां न्यू फायल प्रोसेस जाता म्हळ्यार जायतो टायम वयता थिंगा. सो त्यो फायल आतां जावपाक जाय न्हू. बरें एक म्हाका सांग आतां अदर सायड ऑफ द वर्ल्ड
सांचे आर्यल पोल्युशनाचे कितें थिंगा तो लोक भोप मारता मरे कितलो लोक भोप मारता हांव म्हणना तूं यू कॅन क्लीन द होल थिंग बट आर यू एबल टू पुट अ ब्रेक्स ऑन दॅट आमी येयले तेन्ना पासून जायते स्क्रॅप यार्ड चालली रस्त्यार घाताली ती पासून आमी एक्शन घेयलो आहा जायती थिंगा स्क्रॅप प्रायवेट प्रॉपर्टी आहा प्रायवेट प्रॉपर्टी आहा ती वोदोन कोर्टान गेल्ली आहाय सो पंचायतान वोदोन एक्शनूय घेयलो आहाय सो थिंगा मेजर प्रॉब्लम आहा ते कार्बन फॅक्टरीचे प्लस थिंगा एक फिश मिलाचे आहा ते उदक सोडटाय ते कंटिन्युअस इन्स्पेक्शन भरपूर थिंग इन्स्पेक्शन जालें सो थिंग कितें आसता एक फावट पोल्युशन बोर्ड बी येता तेन्ना सगळें साफ आसता तेन्ना न्यूज बी मेळटा सो Inspection अजून येता आतां आतां एक आमचो गोवा स्टेट पोल्युशन बोर्डाचो चेअरमॅनूय चेंज जाल्लो आमचो लेविन्सन मार्टिन्स येयलो तेकडे अजून डिस्कस केला तो जॉयन जालो तेन्ना तेका पोस्ट मेळ्ळो तेन्ना आमी हे सांजे ते साफ करपा जाय तेणें म्हाका एश्युरन्स दिल्ले साफ जाता तितले हेल्प कोत म्हूण आनी आतां लेटर कोरून एक मिटींगूय घेवपाची आहा थिंगा तेंका सगळी पंचायत बॉडीकूय घेवन कित्याक थिंगा ती इंडस्ट्रियल स्टेट आहा कित्याक इंडस्ट्रियल स्टेटांकूय घरांय आहा दुसरे इंडस्ट्रियल स्टेटा पळय इंडस्ट्रीज आसा ती घरां आसनाय चडशे सो हिंग कित्याक घरां ते रेजिडेन्शियल एरियांकूय ती इंडस्ट्रीज जाय सो थिंगा पोल्युशन आहा प्लस थिंगा स्क्रॅप यार्ड मॅक्झिमम थिंगा आनी थिंगा तो प्रायवेटूय आहाय सो एक्शन घेवपाक मेळटा कोर्टान वयताय ते हाडटाय आनी पंचायता हेल्थानी एक्शन घेतलें आहाय कट केले वॉटर हें केल्ले क्लीन केल्ले आहाय सो लास्ट आनी फायनल क्वेश्चनाचेर येवया माझे सगळे गुणन 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 मरे पॉलिटिक्स इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स म्हाका सांग आता आम आदमी पार्टी तूं रिप्रेझेंट करता what are you all doing in fighting चड आसता do you all want to come united to fight or not कित्याक आता हे एक अमित पालेकराचो एक पॉडकास्ट आयकला गोमंतकाचेर that he is willing to declare today that they want to go in alliance आयजूच आयकला अलायन्स करपाक तो रेडी आहा सीट शेअरिंग आताच करा सो डू यू थिंक इट इज पॉसिबल फायनली डू यू नीड टू कम टुगेदर और नॉट सो आतां सीट शेअरिंग करता करा ना आतां करा आतां एअरलायन्स आमी इंडिया एअरलायन्स केल्ले एमपी इलेक्शनाक केल्ले आमी फूल सपोर्ट केलो आमी रिस्पेक्ट दिलो एअरलायन्सान जिखून हाडलो फूल सपोर्ट करून आतां कितें आमची पार्टी आतां फूल ऑल गोवा मुवमेंट चालू आहा आमचो आनी सामकी एक्टीव आहाय सोगते कॉन्स्टिट्युन्सी आतां एक्टिविटी चलता जायते कडेन आमचे पॉलिक क्लिनिक्सूय घायलो मोर दॅन 15 पॉलिक कॉन्स्टिट्युन्सीक घायलो आहाय व्हेरी गुड मंडे टू सॅटरडे आमकां डॉक्टर मेळटा आमचे कॉन्स्टिट्युन्सी आतां स्टार्ट जावचें आहा ऑलमोस्ट 40 कॉन्स्टिट्युन्सीज आमचो प्लॅन आहा पॉलिक क्लिनीक घालपाक कित्याक हेल्थ सर्वीस आमची वीक आहा एटलिस्ट बेजीक मेडिसीन आमकां फ्री दिता तेंकां प्लस डॉक्टर तुका फ्री दिता सो ह्यो एक्टिविटीज आमच्या चालू केल्ल्यो आहाय मोर दॅन म्हाका दिसता 14 दॅट कॉन्स्टिट्युन्सी इज कंप्लीट गुड जाले तो पॉइंट बरो आहा कम टू द पॉइंट आम- अलायन्स तू करपा रेडी आहा ओ ना कितें? एअरलायन्स आतां तूं म्हणटा न्ही हेणें सांगलां अमित पालेकर अमितान सांगलां म्हणटा तुगेर तुगेर आयसा तेणें सांगलां न्हू आतां एअरलायन्स सीट दाखोवया म्हणून पळय तूं फाल्यां म्हणलें 2 सीट घे आनी बस म्हणपा जायना न्हू पळय लास्ट पॉइंट तुमकां तेंका घडटा सद्या इन फायटींग जाता कोणा मदें आमच्या आम आदमी पार्टी मध्ये जायना इन कित्याक फायटींग जायना पयर आतिशी बायेन डिक्लेअर केलें मरे वी विल फील्ड ऑल द 40 कॉन्स्टिट्युन्सी ते इन फायटींग जायना न्हू इन फायटिंग आमचे जालें ग्रुप नाय सो याला डुईंग वन अपमॅनशिप जालें ना ते येता आपूण 40 कॉन्स्टिट्युन्सी घालता म्हणटा तेज्या पयलीं कोण म्हणलें एलायन्स नाका म्हूण कोण म्हणलें आतिशीन पयलीं म्हणलां काय काँग्रेस आय कोण अंजली कोण म्हणलो अंजली तेणें स्टार्ट केलो ते कोण क्वेश्चन केलो हांवें केलेलो केलो मरे सो स्टार्ट आमी केलो ना स्टार्ट तेम केलो ना ते आमकां एलायन्स जालें नाका ते म्हणल्यार तेज्या पयलीं आम आदमीन ना. बाणाल कितें डिक्लेअर केलो कितें मध्ये म्हणू आमी बाणाल काँग्रेसांनी केलें. डिक्लेअर केलो आमकां एलायन्स नाका म्हूण आम आदमीन डिक्लेअर केलो ना पयलीं अंजलीन स्टार्ट केला मागीर आतिशी मागीर येयला सो फायनली वयर सकयल जावं आतां जरी तर सगल्यो पार्टी रेडी आहाय जाल्यार आनी सीट शेअरिंग डिसिजन घेयलें आतांच नॉट लास्ट 2-3 मंथ बिफोर जाल्यार तुमी रेडी आहाय पार्टी डिसिजन घेतो न्हू पार्टी विल टेक डिसिजन आतां येयल जाल्यार आतां हय. आतां येयल जाल्यार डिसिजन घेतली कित्याक येवपा जाय तें म्हाका खबर मेळटा त्या भाशेन तुमी आतां लिडर ऑफ द ऑपोजिशन युरी आलेमाले कॉन्स्टिट्युन्सी भोंवताय स्टार्ट केलें म्हूण कोणा आतां सोगटे कडेन भोंवता म्हणजे काल कोण आमचे कांदोज कोण जॉयन जाल्ले थिंगाचे सो दुसरे कॉन्स्टिट्युन्सीज जॉयन जाले जायते आतां लायन अप आहा आमची
दोगटे आख्खे गोंयचे लायन अप केल्ले कोण कोण जॉईन जावपा इज दीस अ बार्गेनिंग पॉवर? बार्गेनींग न्हू कित्याक आमची नॅशनल पार्टी न्हू आमी आमचे पार्टीचे Growth. ग्रोथ करपाकूच जाय पर्टिक्युलर आमगे मुवमेंट जातलोच मुवमेंट करतले न्हू आमी कित्याक आनी एक 1.5 वर्स उरला पयलीं सद्दां आमची जिल्हा पंचायत इलेक्शन आहाय सो जिल्हा पंचायताचे आमचे कॅन्डिडेट घालपा जाय So हे गडबडोन मागीर तूं चड बिजी उरता काय म्हूण बिकॉज फिलर्स आर अशें आयकोंक येता दॅट यू बी सो बिजी केन्ना कोणें फोन बीन केल्यार तूं फोन केन्ना उबारपाक केन्ना मातशें फाटीं आसता आं. केन्ना ते लॉट ऑफ पीपल लॉट ऑफ पीपल म्हणजे आतां कोण असेंब्ली सेशनार फोन करताले सो तेन्ना घेवपाक मेळना न्हू आतां जायपार फोन करता पूण सेम एक पाट सांगले परते तेंच क्वेश्चन हय. परते एन्सर जाता सो तें आतां परत तेंच आन्सर दिवपा आन्सर करता जाल्यार मागीर घेवपाक गरज ना रिजल्ट रिजल्ट येयलो जाल्यार ताका रिजल्ट ताका दिवपाक मेळटा न्हू बिजी म्हणल्यार आतां पार्टीचे आमचे जायते लिडर आहाय ते चड आसतले पळय आमचे आतां पार्टी लिडर आहा ते नॉर्थाक थंय आमचे लिडर आहाय ते बरो लिडर आहाय एड्युकेटेड लिडर्स आहाय आतां मुखार आतां प्रेस कॉन्फरन्स थंय आमचे मुवमेंटाक पार्ट घेताय ते प्रोफेशनल्स आहाय इंजिनियर्स आहाय डॉक्टर पासून आहाय आमचे सो बरो मनीस आहाय आतां मुखार पार्टीचे तेमी एक कॉन्स्टिट्युन्सी काम करपाक स्टार्ट केल्लें आहा डोर टू डोर करता ते बट इनफॅक्ट म्हाका उगड आसा जेन्ना आम आदमी पार्टी फर्स्ट टायम तुवें बसलो आनी पिड्यार जालो तेन्ना आम आदमीचे कॅन्डिडेट लिस्ट वॉज रियली सुपर्ब आनी that had made lot of intellectual educated people to support and join आम आदमी पार्टी पूण इन दीस तेन्ना तुमी एकूय सीट जिखोनाय आतां ह्या वर्साक तुमी यू ऑल डू नॉट स्टिक टू दॅट प्रिंसिपल्स लायक फुल्ली आनी दोग जाण जिखोन येयले सो आतां ह्या इलेक्शनाक आनीकूय विनेबिलिटीचेर हाडटले काय म्हण तुमी ना ना विनेबिलिटी आमचे कोण काम करता देखून आमी आतां 1.5 वर्स पयलीं स्टार्ट केला मुवमेंट तेन्ना म्हणटा 1 वर्स 8 म्हयने आहा म्हणल्यार स्टार्ट जाताले पूण आतां पार्टीचो आतां आमचो केजरीवाल फूल फोकस आहा गोवाचेर फूल फोकस आहा काम करपाचें आनी आमचे कॅन्डिडेट आमी सिलेक्ट करपाचे आनी आमी कॅन्डिडेट आमचे चडशे वॉलंटियर्स कोण काम करतात तांकांच प्रमोट करपाक तेंय आमची आहा सो देखून सोगटे कॉन्स्टिट्युन्सी वॉलंटियर्स आहाय बरोबर वॉलंटियर ते काम करपाक लागले सो लास्ट टायम घडये कितें जालें आसतलें मिस्टेक जाले आसतले कोण कोणाक हाडले कोण कोणाक पयस जाले जाय सो आमकांय इफेक्ट जाल्लो तो लास्ट टायम 2-3 म्हयने इलेक्शन आहा म्हणल्यार सो तसली मिस्टेक हांकां परते रिपीट जावपा न्हय So the doors for the Congress are closed by Cruz, Renzi and Amit Palekar. कित्याक Congress तुवें आज सांगला न्हू ताणें अमितान ना, सांगलो पूण म्हणून काँग्रेसान आतां बसलो येया आहे. आनी उलोवया म्हणून आं. तो आतां येयलो जाल्यार मात प्रेसिडेंट तो तेणें स्टेटमेंट केला फक्त तेणें काय प्रपोज केला तो पार्टी बरें घालतलो आनी डिसिजन घेतले ना जाल्यार मागीर पूण ते मागीर काँग्रेसान फॉलो अप करपा जाय ना मागीर काँग्रेसान दार ओपन केलें म्हणलो कितें मागीर कितें 1 म्हयनो आहा आम म्हणल्यार आम आदमी एक ना म्हयनो आहा आम म्हणल्यार आदमी पार्टी ते तुका उबारले ना रे काँग्रेस कित्याक? तुका उबारले वेन्सी उबारले कितकोन ते जाल्यार व्हेरी गुड एमएलएस सो इट विल बी पॉझिटिव्ह आमी दोगांय बर हॅप्पी आहाय आम आदमीचे थँक्यू व्हेरी मच क्रूज बाब देव बरें करूं सो ओवरऑल द गुड थिंग्स आर क्रूज बाब आता जायतो वोकल झाला नॉट मे बी एज वोकल एज हिज पार्टनर इन बेनावली वेन्सी वेगस तो एक व्हडलो ऑरेटरूच ओके बट क्रूज सारको बुल जाय नंबर 1 नंबर 2 इज वन ऑफ द मोस्ट accessible MLAs third is the darling of the social workers social activists cutting across constituencies fourth is that he is talking for the people of constituency people सगळ्यांचे मुद्दे घेऊन जे गेल्या 25 वर्सां कोणी आयकोंक ना तितले तो असेंब्लीन आपले मुद्दे मांडटा these are all good things of his and he is happy with his family and he is counter MLA from Benali हॅप्पी विथ आम आदमी Aam Admi also so परत काँग्रेसाक ही message he is not going to join Congress okay but let me say the negative class negative म्हणल्यार negative न्हू but मुद्दे जे not sorted out one is the Todekato ground Asalla Ambeli grounds then Ambeli Kaina okay Todekato main रेनोवेट renewed but main is Todekato ground has to यूज open जावपाक जाय आणि second thing is this थोडे river इन्वेस्ट केलो मोर दॅन 20 crores इन्वेस्ट केलो तेजी एडवांटेज मेळपा जाय भुरग्यांक तेन्ना एक्टिविटीज जावपा जाय सो गव्हर्मेंटान कितें आमी सांगलोलें तूं न्यू ग्राउंड आनी स्टार्ट करना पयलीं आहा तें कंप्लीट कराय
आणि मोर इम्पॉर्टंट इज दिस, द माउथ ऑफ द रिव्हर साल. आणि फायनली एक माझो रिक्वेस्ट आसा सदांच, यू ऑल्सो लव एज्युकेशन अँड हेल्थ. आमकां एक फिजिशियन दोतोर केन्ना जातलो? आता तुका सांगलं आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सी सगळे आमचे आम आदमी पॉली क्लिनीक घालपाचें स्टार्ट जाल्ले. सो फर्स्ट म्हाका ते घालपाक तुका सांगलें आमकां एक बरो फिजिशियन मेळपाक जाय, फिक्स मेळपाक जाय. 2 म्हयने ओपन केलें वचपा नाका. सो आमचो आतां ऑलमोस्ट 14-15 आमी ओपन केले, पार्टीन ओपन केल्ली हांवें. ती आतां तूं चोयलें जाल्यार म्हणजे ऑलरेडी कितें बेड कितें आहा तें सगळें म्हणजे दोतोरय फायनल जाल्लो आहा. सो म्हजें काम रेलांकूय ते ऑफिसा सायडीन आनीक एक ऑफिस रूम गेलो आहा. ते आतां मे बी नेक्स्ट विकाक आमी एक पॉलिक्लिनीक फूल मंडे टू सॅटर्डे फिजिशियन थिंगा आसतलो. प्लस थिंगा बेजीक मेडिसिनूय फ्री मेळटली. सो ते आनीक आमचे हिंगा आय क्लिनीक म्हणटा आमचें चालूच हय. आहा. थिंगा जाय तो लोक एडवांटेज घेता, हय. टेस्ट करता, ऑपरेशन करता. सो थिंगाय एक पॉलिक्लिनीक घालपाची आमची तयारी आहा. सो बाय नेक्स्ट वीक एक तरी स्टार्ट जातलें आमचें. थँक यू व्हेरी मच क्रूज बाब, जायतो टाइम काढलो. मे गॉड ब्लेस यू. Yes, And thank in you. 2027, wish you best of luck. Yes, thank you. Okay. I